Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. हाऊसिंग स्कीम जी आसा पळय न्ही तिका परत एकदा फाटले फावटी सांगलेले त्या प्रमाणे हाऊसिंग स्कीमचे डिटेल्स इट इज एन all those who are the eligible beneficiaries, those who are HBA who have taken for their loan and account, there is an banks empanelment केल्ले आसा त्या बँकेच्या थ्रू डायरेक्टली तेंच्यांनी घेवचेले आणि न्यू जेंका HBA एप्लाय करपाक जाय दे विल गो फॉर द EDC गव्हर्मेंट एट युअर डोर स्टेप्सच्या एक्सपेंडिचराक फक्त कॅबिनेट अप्रुवल दिल्ले आसा. प्रायम मिनिस्टर 19 तारखे दीस गोंयांत येता सरकारी कार्यक्रमा खातीर कन्फर्म ओके म्हणजे टेंटेटिवली त्यांच्या ऑफिसांतल्यान कन्फर्मेशन पुराय कार्यक्रमाचे येवपाचें उरलां बट PM येता हे कन्फर्म आसा तांकां पुराय कार्यक्रम माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आझाद मैदानाचेर येतले फ्लोरल ट्रिब्यूट दितले थंयसर आमच्यो ज्यो सॅल्यूट फ्रॉम द ऑल 3 मिलिटरी एअर नेव्ही हांच्या कडल्यान सॅल्यूट घेतले. ताज्या उपरांत फॉर द यूथ हॉस्टेल आसा यूथ हॉस्टेल्स थंयसर सेल परेड उरतली. ऑल द नेव्ही व्हेकल्स एअरपास आनी हे सगळे हे यूथ हॉस्टेलाचेर प्लॅटफॉर्म घालून थंयसरल्यान सेल परेड जातली. ताज्या उपरांत हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांगासर आमच्या श्यामा प्रसाद मुखर्जीन वयतले 3:30 पासून 5:30 पर्यंतचो फंक्शन हे श्यामा प्रसाद मुखर्जीन जातलें. थंयसर वेगवेगळे अवॉर्ड फेलिसिटेशन वर्च्युअल इनॉग्रेशन्स ऑफ डिफरंट प्रोजेक्ट वेगवेगळे हे जे फ्रिडम फायटर्स फेलिसिटेशन हे सगळे जे आसा पळय न्ही हे थंयसर जातले. गोंयांत एप्रॉक्सिमेटली आमकां 1,20,000च्या आसपास सेकंड डोस घेवपाचो उरला. तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान म्हाजी सगळ्या गोंयकारांक रिक्वेस्ट आसा जेणी फर्स्ट डोस घेतलो आनी सेकंड डोस जेणी मिस केला तेणी जाता तितके बेगीन घेवचो. आमी म्हणटा की सेकंड डोस घेतल्या उपरांत म्हणजे ओमिक्रॉन चुकून जालो सुद्दां जर आसत जाल्यार तेजी सिरियस जावपाची पर्सेंटेज ही खूब कमी आसा. त्या खातीर आपल्याक फुल्ली वॅक्सिनेटेड करून घेवप स्वताच्या फॅमिलीक वॅक्सिनेट करून घेवप आनी जो 18 वर्सां पुराय जाता तेणी फर्स्ट डोस घेवप. हे पळय मायनिंगाच्या बाबतींत ज्यो आमी स्टेप्स घेवपाक जाय त्यो 100% घेतल्या. रुल्स लॉ डिपार्टमेंटाक गेल्या ते रुल्स जावन येयले ऑलरेडी हांवें जशें फाटल्या मिड कॅबिनेटान आमी डिसिजन घेतला वी आर गोईंग फॉर ऑक्शन. गव्हर्मेंट इज फर्म government is going for the auction and according to the development happened in the government of India we are going ahead. Auction it is in the process. मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत मुख्यमंत्र्याक सेक्स स्कॅन्डल मंत्र्याचेर कारवाये बद्दल विचारल्यार मुख्यमंत्री तिडकलो. ज्याचेर अत्याचार जर जाला अशें कोण आसत जाल्यार तेणी कंप्लेन फायल करची म्हाजें म्हणणें आसा. आनी जेचेर कोणाचेर अत्याचार जाला तेणी जर कंप्लेन फायल केली 100% हांव एक्शन घेतलो. अजून पर्यंत कोणाचेरूच कंप्लेन कोणीच फायल करूंक ना. म्हाजें सरळ म्हणणें आसा ह्या राज्यांत महिलांक रायट्स आसा आनी महिलांचेर जर अशा पद्दतीन अत्याचार जाला तेणी एक कंप्लेन दिवची आनी ती लेट कंप्लेन महिलान दिल्ली प्रूव जावची. महिलान कंप्लेन सुद्दां जरी कोणी दिली आसत तेजी थॉरो इन्क्वायरी जी आसा पळय न्ही हांव करपाक लायतलो. बींग अ होम मिनिस्टर आय एम फर्म ऑन इट आय एम टेलिंग यू आनी आय विल सॅक एनीवन. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी स्वप्नील तारी.